जीसीएच्या कारभाराची चौकशी करूंक उत्तर गोयच्या जिल्हो रजिस्ट्रारान 2 वांगड्यांची समिती नेमल्या। समिती जीसीएतल्या अर्थीक आनी प्रशासकीय व्यवहाराची चौकशी करतली। बिट्स पिलानीचो सीएमओ राघवेंद्र केएम आनी चार्टर्ड अकाउंटंट प्रदीप लाड हांकां समितीचेर घाल्यात। समिती जीसीएचे वांगडी चंदू लामाणी, प्रसाद फातर्पेकार आनी वेन फर्नांडिसान केल्ल्या कागाळीची चौकशी करून 14 नोव्हेंबर म्हळ्यार जिल्हो रजिस्ट्राराक रिपोर्ट दितले। जीसीएच्या अर्थीक वेव्हारांतली गुड्डुलसांवां आनी प्रशासकीय वेव्हाराचे चौकशेक उत्तर गोयच्या जिल्हो रजिस्ट्रारान एक समिती काडल्या। समितीचेर बिट्स पिलानीचो सीएमओ राघवेंद्र केएम आनी चार्टर्ड अकाउंटंट प्रदीप लाड आसतले। जीसीएच्या अर्थीक वेव्हारांत गुड्डुलसांवां जाल्यात म्हूण कागाळी आयिल्ल्यान जिल्हो रजिस्ट्रारान हो आदेश काडला। समिती जीसीएचो वांगडी चंदू लामाणीन 22 सप्टेंबराक केल्ले कागाळीची चौकशी करतली। जीसीएतल्या वेव्हाराची चौकशी करची म्हूण चंदू लामाणीन मागिल्ले। प्रसाद फातर्पेकार आनी वेन फर्नांडिसानूय 23 सप्टेंबराक केल्ले कागाळीची चौकशी ह्या समिती वरवीं जातली। तोड्डा स्पोर्ट्स क्लबाच्या अध्यक्षाचे आनी सचिवाचें नांव जीसीएन बदलिल्ले आनी ह्या क्लबाक जीसीएच्या सर्तींनी वांटेकार जावंक दिवंक नाशिल्ले, तशेंच तांकां पयशेय दिवंक नाशिल्ले म्हूण क्लबान रजिस्ट्रारा कडेन कागाळ केल्ली। चौकशी करून समिती 14 नोव्हेंबरा पयलीं जिल्हो रजिस्ट्राराक रिपोर्ट दितली। इतले मजगतीं एसएजीन जीसीएक काडिल्ले नोटिशीक जीसीएन जाप दिल्या, ताचेर समोरासमोर येवन जाप दिवपाचो आदेश एसएजीच्या कार्यकारी संचालकान दिल्लो। जीसीएचो अध्यक्ष आनी सचिव बिरेस्तारा एसएजी मुखार तांची बाजू मांडटले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मायना नावेलीच्या अमियांतीत कंपनीचे कामगार बुधवारा पणजे दिसभर धरण्याक बसले। कंपनी बंद पडिल्ल्यान रस्त्यार आयिल्ल्या कामगारांक मॅनेजमेंटान दरेकी 18 लाख दिवचे म्हूण कामगार मागतात। मागणी मान्य जाली ना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी युनियनान दिल्या। मायना नावेलीची एमियांतीत ही कंपनी अचकीत बंद केल्ल्यान सुमार 200 कामगार बेकार पडल्यात। फाटले वर्सभर आंदोलन करूनय सरकारान कांयच कारवाय करूंक ना। बुधवारा कामगारांनी दिसभर धरणे धरले। कामगारांक लुकसाण भरपाय दिली ना जाल्यार आंदोलन खर करपाची शिटकावणी युनियनान दिल्या। मुख्यमंत्र्यान जर आमकां दिल्लो शब्द जर पाळ्ळो ना आनी ते साळगांवकाराक आपोवन हाडून आमचो जर सेटलमेंट केलो ना लायफ टायम करियर बेनिफीट जो 18 लाखाचो आमी कमीत कमी लाभ मागलेलो आसा जाल्यार आमी हे आंदोलन आसा ते सबंद गोंयभर व्हरतले आनी 2-3 दिसां नंतर जे कमिशनर ऑफ लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट मिस फातिमा रॉड्रिग्स आसा तिच्या ऑफिसा समोर आमी टोकन फास्ट आसा पळय टोकन जो उपोशणाचो जो आसा लाक्षणीक उपोशणाचो कार्यक्रम जो आसा ते आमी हांगासर धरतले आनी त्या नंतर साखळी उपोशण जातलो, घेरावाचो कार्यक्रम जातलो, आमरण उपोशणाचो कार्यक्रम जातलो। आमचो एकनाथ जो आसा जो कामगार आसा तेणी आमरण उपोशणाक बसपाचो हांगासर कार्यक्रम दवरलेलो आसा। एमियांतीत कंपनीन दरेक कामगाराक 18 लाख रुपया दिवची ही मागणी व्यवस्थापना मुखार मांडपाचें उतर मजूर मंत्री आवेर्तान फुर्तादोन दिल्लें, मात अजून मेरेन कांयच करूंक ना अशें युनियनाचें म्हणणें। आमच्यो मागण्यो आसा की जाता तितल्या बेगीन हो मालक जो आसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आसात शिवानंद साळगांवकर जो व्हायस चेअरमॅन आनी प्रोमोटर आसा तेका सरकारान बोलणीसाठी आपोवपाचें। प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस। बोरये स्कुटरीच्या एक्सिडेंटांत एकलो गेलो। कोसेसांव एस्तेबेर स्कुटरीन बसीक ओव्हरटेक करतालो। तकलेक हेल्मेट आशिल्लें, मात एक्सिडेंटाच्या धपक्या सरशी हेल्मेट फुटलें आनी तकलेक मार लागिल्ल्यान हॉस्पिटलांत व्हरतना तो वाटेरूच गेलो। बोरये दनपारा ही गजाल घडली। कोसेसांव एस्तेबेर आनी ताची घरकान्न स्कुटरीन फोंड्यां वताली। बोरये पाविल्ले कडेन तो बसीक ओव्हरटेक करपाक गेलो। अकस्मात ताचो स्कुटरीवेलो ताबो गेलो आनी तो बसीक आपटून सकयल पडलो। ताणें हेल्मेट घाल्लें, मात धपक्या सरशी तें फुटलें आनी ताच्या तकलेक मार लागलो। ताका हॉस्पिटलांत व्हरतना वाटेर मरण आयलें। एस्तेबेर 59 वर्साचो। स्कुटरीचेर फाटल्यान बशिल्ले ताचे बायलेक मातसो मार लागला। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू। फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात घुमट आरती सर्तीत फिक्सिंग चल्लां म्हूण मडकयच्या वैरागी नवदुर्गा आरती मंडळान आरोप केला। ह्या फिक्सिंगाक लागून ह्या घुमट आरती सर्तीत आतां कोणूच वांटेकार जायना म्हूण मंडळ आरोप करता। अंदू ह्या सर्तीत 8 पंगड वांटेकार जाल्ले। राजीव कला मंदिराचो चेअरमॅन लवू मामलेदारान मात हे आरोप भायर मारल्यात। पहिले प्राइज मेळ्ळें तेन्ना जवळ 134 ग्रुप ह्या स्पर्धेंत पार्टिसिपेट जाल्ले आनी ह्या वर्सा 2014 फक्त 60 ग्रुप ह्या स्पर्धेंत पार्टिसिपेट जाले। कित्याक लागून तरी लोक ह्या स्पर्धेक पार्टिसिपेट जायना
सगळ्या लोकांक कळोन सुद्दां की हे ज्यो मोठ्यो मोठ्यो स्पर्धा घडोवन हाडटात थंय खंय ना खंय स्पर्धा डिक्लेअर जाले ते दिसाच्यानूच फिक्सिंग करपाक लोक स्टार्ट करतात आमी खंयच अशें म्हणना की तो रिजल्ट चुकीचो आशिल्लो आमी इतकें सांगना की जे पडटात ते पयले प्रायज दिले तो पडटा ते पयले प्रायज डिजर्व करी राजीव कला मंदिराच्या ह्या मुखार जावपी आरती सर्तीचेर बहिष्कार घालपाचो निर्णय वैरागी नवदुर्गा आरती मंडळान घेतला। घुमट आरती सर्ती खातीर 5 परीक्षक आशिल्ले। 5 परीक्षकांनी दिल्लो निर्णय वैरागी नवदुर्गा आरती मंडळाक 4थो नंबर दिता ह्या वेल्यान तांचो दर्जो कळटा अशी प्रतिक्रिया राजीव कला मंदिराचो अध्यक्ष आमदार लव मामलेदारान उक्तायली। त्या ग्रुपाक फावो जायना अशें म्हणटा ते आपल्याकय फावो जाय आशिल्लें अशेंय म्हणना तेजे वेल्यान कळटा की तांच्या खंय तरी पोटान दुखलां की तें तेंचे पर्सनल कितें तरी आसा अशें दिसता। आतां जे आतां आमी 5 परीक्षक फायनलीक आशिल्ले त्या 5 परीक्षकांचो परीक्षकां पैकी खुबशे जाणांचो अशें आमकां फोन येवपाक लागल्या रिक्वेस्ट येवपाक लागल्या की हे जर आरती मंडळ फुडले खेपो आसत जाल्यार आमी परीक्षक म्हणून भाग घेवचे ना आनी अशें हे आरती मंडळ मडकयचे ते वचत थंय झगडी करता अशेंय म्हणून आमकां रिपोर्ट मेळ्ळ्या। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू। घेऊया एक विराम।